सरकार उदरगत करता म्हणटा खरे, पूण हेच उदरगतीक लागून उदकाच्या वाटांची वचत थंय वाट लागल्या। लोलये पंचायत वाठारात सद्याक लोकांचे हाल चल्ल्यात। लोकांक पियेवपाक अक्षरशः भायल्यान उदक हाडचे पडटा। हाचे परस आनीक दुर्दैव कितें आसूं येता। शेतकी विभागाचे हाचे कडेन लक्ष वचूंक ना काय कितें, की लक्ष वचून विभाग आडनदर करता। पळयात देविदास गांवकाराचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। लोलये पंचायत वाठारांतल्या गांडेबान म्हणटा थंयसर आशिल्ल्या ह्या वांकडे न्हंयचेर ज्या ह्या कोकण रेल्वेच्या रस्त्या खातीर जी माती काडिल्ली ती पावसाच्या टायमार सगळी व्हांवन हांगासर येता आनी हांगासर येवन ही हांगासर तो गाळ इतलो साचता की उदक ब्लॉक जाल्लेलें आसा आनी ताका लागून ह्या न्हंयचें उदक तुमी पळयतात तें जणू काय येलो कलराच्या पेंटाचें आसा काय कितें किंवा हें गोडाचें उदक काय कितें अशा तरेचें सिच्युएशन हांगासर तयार जालां। इरिगेशन डिपार्टमेंट जेन्ना व्हळाक उदक सुकपाच्या लागीं पावता त्या वेळाचेर हांगा बंधारो बांदता आनी जेन्ना परत पावसाच्या टायमार व्हळ लागता त्या वेळाचेर बंधारो ते काडटा। म्हणजे ह्या टायमार दोनीच्या टायमार ते इरिगेशनाचे मनीस हांगासर पावता, तरी पूण हे इरिगेशनाच्या मनशांक हांगासर हें दिसना काय कितें काय दिसून ते नजरअंदाज करता आनी नजरअंदाज करता आसत जाल्यार कित्याक करता आसत होय तितलोच मोठो प्रश्न। दुसरी गजाल इरिगेशन डिपार्टमेंटान हांगा जे 2 बंधारे आसा, एक बंधारो परफेक्ट आसता जाल्यार दुसरो बंधारो जो आसता त्या बंधाऱ्याक तांचे 2 वाटो आसा आनी बरेचशे लोक हांगासर नुस्तें खावपाक म्हणून येता आनी तो बंधारो ओपन करता आनी नुस्तें मारून खातात आनी तो बंधारो ओपन सोडून वयता आनी ताका लागून हांगासर खारें उदक मेळ तशें भितर सरता आनी सगळी सिस्टम हांगाची इकोसिस्टम जी सगळी बरबाद जावन वयता। ताका लागून इरिगेशन डिपार्टमेंटान हाजे कडेन गंभीर्यान लक्ष घालून योग्य तो उपाय करपाची गरज आसा। लोलये पंचायत वाठारात कोंकण रेल्वेच्या रस्तो कामाक लागून काडिल्ली माती लोलये वाठारांतल्या काजरकेळ गांवांतले वांकडे न्हंयेत येवन सगळे उदक हळडुवें जाला। न्हंयेत बांद घातिल्ल्यान उदक सुकला आनी दर्याचे उदक परते येवन लोकांच्या बायांनी खारें उदक सांठोवन रावला। थळाव्यांक पिवपाचें उदक भायल्यान हाडचें पडटा। शेतकी विभागान ताकतिकेन लक्ष दिवपाक जाय। न्हंयचो प्रॉब्लेम कितें? हांगा न्हंयचो प्रॉब्लेम कितें जाता, ही उपशिल्ल्या म्हाका दिसता केन्ना पुर्तुगेज लोकांनी उपशिल्ली, ताजे नंतर उपशिल्ली काय खबर ना। म्हाका आतां 53 इयर जाली, म्हळ्यार म्हाका जेन्ना कळपाक लागला 30 वर्सां जाली तेन्ना ही केन्ना उपशिल्ली म्हाका याद ना। आनी हे वर्सान वर्स येवन बांद घालतात, त्या नदी म्हाका दिसता 2 मिटर सुद्दां उदक ना आनी त्या वर्सान उदक घालतात आनी हांगा सद्या हें जालां ट्युरिजम जाला आनी हांगची ट्युरिजमार रातीन येवन सोरो बिरो पिवन लोक एन्जॉय करतात आनी त्या नुस्त्याक लागून तें उदक सोडून दितात आनी तें उदक सगळें दर्या वता आनी दर्याचें खारें उदक इंटर जाता। आतां सद्या पावस लांबणेचेर गेल्ल्यान आमगे बांयक खारें उदक आयलां आनी हांवें पयलीं आवाज काडून मामलेदार ऑफिसांत वचून मामलेदारासून सांगिल्लें की सर अशें असो प्रॉब्लम आहा, आमगे उदक सामकें गडूळ जाता, खारें उदक येता। तेन्ना मातशें आमकां हे बांद परफेक्ट जाय आनी हो प्रॉपर बांद हें करून हाची चावी इरिगेशन डिपार्टमेंटा कडेन दवरची आनी तांणी त्या टायमार ती उदक सोडचें, उदक भरपाचें हें काम तांणी पळोवचें। हांगा सद्या कोणालेच येना आनी हांगा डेली पार्टी चलता आनी लोकल्सांक सुद्दां हाचो त्रास जाता, रातीन व्हडलो बोवाळ घालता आनी सद्या आतां आमी उदक भायल्यान हाडून पितात अशी आमची परिस्थिती फर्स्ट टायम जाल्या। पोरूय बी जाल्ली पूण मातशी कमी जाल्ली, अंदू खूब जालें। हांव जाल्यार बांयचें उदक तुमकां हाडून दाखोवपाक शकता। तेन्ना म्हगे एक रिक्वेस्ट आहा की इरिगेशन डिपार्टमेंटान जाता तितलें भितर अगड घालून आनी कितें तरी परमनंट प्रोविजन सोल्युशन काडून हें जाता तितलें बेगीन हें करून लोकांक मातशी राहत दिवची अशी म्हजी इच्छा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, श्वेता गांवकार आनी निखिल जल्मी।